अशिया अनेक काणयो पळोवपा खातीर चॅनलाची सबस्क्राईब करात आणि घंटी चिन्ह मारपाक विसरू नाकात। कोंकणी ध्येय कशें साध्य करप। एका गावात टिम्मी नांवाचो एक तरणाटो रावतालो। बिचाऱ्या टिम्मीक एक सामको गिरेस्त मनीस कसो दिसता आणि टिम्मी ताच्या वैभवाचेर कुरकुटायता हे मजेशीर। ताका पळोवन गिरेस्त जावपाचे थारायले। पैशे मेळोवपा खातीर टिम्मीन कितलेशे दीस कश्ट घेतले। टिम्मी पैशे जोडल्या उपरांत गेलो आणि खूप पैशे जोडपाचो यत्न करीत रावलो। मजगतीय टिम्मीक एक नट दिसता। अभिनेत्याची समृद्धी पळोवन ताका अजाप जाले। आता टिम्मीक दिसल्या की अभिनेतो मजा करता आणि आता टिम्मीन नट जावपाचे थारायले। दुसऱ्या दिसा सावन ताणे पैशे जोडप बंद करून अभिनय शिकपाक सुरुवात केली। टिम्मीन नुसते अभिनय सुरू केल्ले आसतना टिम्मीक एक संगीतकार पळयलो। ताका संगीताची चड आवड जाली। देखून त्या दिसा सावन टिम्मीन अभिनय बंद करून संगीत शिकपाक सुरुवात केली। कितलेशे दीस गेले तशे ताका गिरेस्त जावंक मेळ्ळे ना, ना नट जावंक मेळ्ळे ना, ना एक बरो संगीतकार जावंक पावलो ना। मागीर टिम्मी दुःखी जाली। ताका खूप दुःख जाले। एक दीस टिम्मीक एक सामको बुद्धवंत मास्टरजी मेळ्ळो। मास्टरजी ताच्या दुःखाचे कारण ताका विचारात। टिम्मी मास्टरजीक ताच्या दुःखाचे कारण सांगता। मास्टरजीन तांचे प्रॉब्लेम आयकून हांसून म्हणले, पुता, संवसार पयस पळयल्यार सोबीत दिसता। खंय वचूं काने आकर्षण दिसले हे निश्चित। एक निर्णय घेयात आणि मागीर तुम्ही जियेतात तशे ताचो पाळो घेयात आणि तुमका येस मेळटले हे निश्चित। नाजाल्यार तुम्ही संवसाराच्या गोंधळात भोंवत रावतले। वारंवार हितसंबंध बदलून कोणाकूच प्रगती करपाक मेळची ना। टिम्मीक मास्टरजीचो मुद्दो समजलो आणि एक ध्येय थारायले आणि ताचो सराव करपाक लागलो। कथेचो अर्थ, आम्ही खंयचेय काम पुराय कुडीन आनी मनान करतात। हांगा थंय भोंवपा परस बरें म्हळ्यार एकाच सुवातेर रावून कश्ट केल्यार मागीर आमकां येस मेळटा। अशिया अनेक काणयो पळोवपा खातीर चॅनलाची सबस्क्राईब करात आणि घंटी चिन्ह मारपाक विसरू नाकात। कोंकणी नाताळाची कथा। नव्या वर्षाची सुरुवात। आयज आम्ही नाताळाच्या खरेदीक वचतले अशें शीला आपल्या चलय अनिकाक सांगता। तेन्ना अनिका खोशी जाता। शीला आपली धूव अनिका वांगडा नाताळाच्या खरेदीक वता। खरेदी सोंपयतकच परत येतना रस्त्या कुशीक एक ल्हान चली मेणवाती विकता ते पळयतात। ती सामकी गरीब दिसत आली। ती मेणवाती विकत आली। मेणवाती घेवची सवाय मेणवाती। माल भारी भाव सरकारी। मेणवाती घेवची। ल्हान चली तांका मेणवाती घेवपाक सांगता। बाई साहेब, नाताळा खातीर मेणवाती घेवन। मेणवाती घेतली जाल्यार मागीर म्हजे सांजवेळ जेवणाची व्यवस्था जातली। ती चली पळोवन अनिका म्हणटा, तिचे कडल्यान मेणवाती कोण घेतलो? खूप घाण दिसता। अशें म्हणत ती मुखार वता। ते आयकून ल्हान चलयेक दुःख जाले आणि तांका पळोवन शीला आणि अनिका मुखार वतात। रस्त्यार एक गाडी वेगान येताली। गाडी अनिका वटेन येता हे ल्हान चलयेक दिसता। ती चली धांवता आणि अनिकाक कुशीत काढून तिका वाचयता। आम्ही ज्या मनशाक वायट म्हणटाले ताणे म्हजो जीव वाटायलो अशें अनिकाक दिसपाक लागता। अनिका आता तिच्या उतरांची दया येवंक लागली। अनिका ताचे कडेन माफी मागता। शीला आणि अनिका दोगांनी ताच्या दुकानांत वतात। शीला सगळ्यो मेणवाती विकत्यो घेता। हे पळोवन ल्हान चलयेक खूप खोस जाली। शीला ताका ताच्या कुटुंबाविशीं विचारता। ती म्हणटा, म्हजी आवय दुयेत आसा म्हणून म्हाका हे करचे पडटले। हे आयकून शीला ताका पैशे दिता आणि म्हणटा, ह्या पैशांनी तुझ्या आवयाक उपचार कर। शीला आणि अनिका मुखार वतात। वाटेर थांबून अनिका म्हणटा, आम्ही तिका मदत करची। हे आयकून शीला खोशी जाता। शीला आपल्या चलयेक सांगता की कोण हेरांक आदार करता, देव तांका खंयच्याय तरेन वा दुसऱ्या तरेन आदार करता। नाताळाच्या दिसा शीला आपली धूव अनिका वांगडा ल्हान चलयेच्या घरा वचून तिका नवे कपडे आणि भेटवस्तू दिता आणि ते सगळे एकठाणे नाताळ मनयतात।
काणयेचो सारांश. जो कोण दुसऱ्याक आदार करता तो देव ताका कसले तरी वा दुसरे तरेन आदार करता. नव्या वर्साची हुनहुनीत परबी.